भाग्यवान कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरियेक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भस्थ जाली. नमान मरिये कृपेन बरल्ले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांका तेर विनातिकार आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. अबळे सोम्याची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मरिये कृपेन बरल्ले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांका तेर विनातिकार आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो. नमान मरिये कृपेन बरल्ले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांका तेर विनातिकार आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्याव. ताच्या कष्टा आणि कुर्सा वरवीं जीवनपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशे आदी तशेंच आता आणि सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशे आदी तशेंच आता आणि सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशे आदी तशेंच आता आणि सदां सर्वता आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुझे ताबेन. म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आणि चलय आमेन. सरल्या भावार्थ्यां पासत मागणे. शासनाचो विशेव दी तांकां ये सोम्या आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी. समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन. सकाळींची बेटवणी. ये जेजूच्या दैवीक काळजा आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी कामां आणि कश्ट आमच्या पातकांच्या पारीकपणा पासत आणि आल्तारीच्या भोव पवित्र साक्रामेंतान तुवें तुकाच कळनासतना भेटोवच्या सोमेस्तिराद्या पासत भाग्यवंत आंकवार मरियेच्या कातावीण काळजा मारिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावन मागण्याचे आपोस्तलादीच्या इराद्या पासत आणि पापा साहेबान या म्हयन्याक दाखोवन दिल्ल्या इराद्या पासत हे सर हांव तुका भेटयता. सर तुजे पासत ये जेजूच्या भोव पवित्र काळजा ये जेजूच्या देव काळजा तुझे राज येवं. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आणि बऱ्या करण्याक मेळची सर्व शिक्षा माफी जोडोंक हांव खुशी व्हरता. सोम्या जेजू तुझ्या भोव दैवीक काळजाचे ससायेन राख आमच्या भोव भाग्यवान पापा साहेबाक. जा तूं ताका उजवाड घटाय आणि बुजावण. म्हज्या देवा म्हज्या साहिबा हांव तुज्या पांयाक पडटा. हांव तुका अर्गान दिता. अंतस्करणी नमस्कार करता. व्हड तुजो उपकार मानता. कित्याक तुवें म्हाका रचलय म्हूण नीज क्रिस्तांव केलय म्हूण आज पर्यंत सांबाळलय म्हूण. जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सायबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिंतना म्हजे सोब म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पातकांच्या बारीकपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आणि मरणाच्या पुण्या पासत
बक्षी म्हजी सोमेस पातकां, म्हज्या पातकाची काकूट कर. देवा पवित्र आत्म्या, दी सैबा तुजी कृपा, आयच्या दिसा पातकांत तवयें पडन सांगच्या. तुझे उपादेश सांबाळूंक, म्हजे कायदे पाळूंक, म्हज्या पातक्याची काकूट कर, म्हाका पातक्याक बक्षी. मोरयेक समर्पण. म्हजे राणये आनी म्हजे माये, हांव म्हाका सगळोच तुका दितां, आनी म्हजे भक्तीपण तुजे थंय दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पितां. म्हजे दोळे, म्हजे कान, म्हजे तोंड, म्हजे काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच दवरिनासतना देखून ये मोगाळी माये, हांव तुजो जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजीच आस्त आनी वस्त म्हणल्या परी. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयता स्वामी जेजू क्रिस्ताचे अमोलीक रगत. म्हज्या पातकांच्या पारीकपणा पासत आनी इगर्ज मतेच्या गरजां पासत. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. मोरयेच्या बौदलबी काळजा, जा तूं म्हजी बचावी. आतां आमी देवाचें उतार आयकुया. सांजुआंव प्रमाणें जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 12, वाक्य 24-26 म्हणसर. सतत हांव तुमकां सांगतां, गोवांचो कण मातयेंत पडोवन मेल्ल्या करीत तो एकोडोच उरता. तो मोरात जाल्यार यथेश्ट फळ दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव होगडावन घेता. जो कोण ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव ससनीक जिणेक सांबाळटा. कोणी म्हजो सेवक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं. अशें जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकी आसतलो. म्हजी सेवा करतल्याक म्हजो बाप मान करतलो. मनशांक आपल्या जिणेंत अभिवृद्धी जायचे आनी जायतें साधन करीचें म्हूण आशा आसचें सहज. आपली योजना कार्यगत करूंक हर एकलीं पेसाडटात. संवसारी मानाक आशेवन हें सर्व करण्याच्यो संको कांय उणो ना. संवसारी वस्तूंनी मात्र साधन कर्ण आत्मीक संगतींक गुमान दिनांत तीं जिणेंत जायतें होगडायतात.
जशें संवसारी संगतींनी साधन करूंक जायती मिनत त्याग आनी सॅक्रिफीस आवश्यक, तशेंच आत्मीक वा सस्नीक संगतींनी बोळ जावंक मिनत आनी सॅक्रिफीस भोव चड गरजेचें. एकोडो गोवांकन मातयेंत पडोवन मेल्ले करीत फळ दिवंक शकना. कश्टा विने जैत ना, कुर्सा विने कुरोव ना. कुटुंबांत आवय बापूय आपल्या भुरग्यांच्या बऱ्यापणा खातीर जायतो त्याग करतात. भुरग्यांनी समाजेंत उंचल्या पावंडाक पावूं जाय म्हणून तांची आशा. सांत सांतिनींनी आपले जिणयेंत पेल्याचो आनी देवाचो मोग केलो. आपली जिणी रिस्केर घालन पवित्र सभे खातीर आपलो जीव अर्पिलो. आमी आज मान करच्या सांत लोरेसान आपणाचो आनी पवित्र सभेचें सर्व आस्त बदीक दुबळ्यां खातीर करसिलें. दुबळी पवित्र सभेची खरी आस्त म्हूण समजल्लो हो भावार्था खातीर आनी क्रिस्ताक साक्ष दिवचे खातीर आपलो जीव बलिदान जावन भेटयता. जेजू म्हणटा, गोवांचो कण मातयेंत पडोवन मेल्ले करीत तो एकोडूच उरता. तो मोरात जाल्यार यथेश्ट फळ दिता. जेजू एका गोवा कणा बरी मोरान पावलो आनी ताच्या मरणा वरवीं साल्वासांव आमकां लाभलें. आमी आमची वैयक्तीक आशा पयस करया. एका गोवा कणा बरी मोरूंक आमी आयती आसांव तर यथेश्ट फळ दिवंक आमी सकतल्यांव. सांत लोरेसाच्या मानाक नोवेनाचे मागणे. हे जैतेवन सांत लोरेसा, पवित्र सभेच्या प्रधान सेवका आनी रक्तसाक्षा, वर्त्या पातयणेन आनी बरवशान आमी तुजे सरशी आयल्या. दयेन आमचें प्रार्थन तूं आयक आनी तुज्या जिणये बरी आमची जिणी आमी रुपीत करूंक आमकां आदार दी. देवाची आनी पेल्याची सदांच सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी. देवा थंय आमचो भावार्थ चडय. आमच्या सालत्या जिवनांत भावार्था विरोध येवच्या सर्व ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक आमकां मजत दी. तवळ तवळ पवित्र संस्कार आमी जोडून आमचो भावार्थ दृढ करूंक आमकां बरें मोन दी. दुबळ्या थंय, पिडेस्ता थंय आनी गत आदार नातल्ल्या थंय उदार जावंक आनी तांच्या गरजांत पावोवंक आमकां दया कर. पवित्र एवकरिस्ता थंय आनी मागण्याच्या जिवनाक आमकां आकर्शीत कर. खुर्सार खिळायिल्ल्या जेजू तावन आमच्या जिणयेक आमी प्रेरण जोडून सर्गींच्या राजा पासत वावरूंक आमकां बळ दी. आमच्या सर्व युवा जाणांक तांणी पवित्र सभेचे मुखले खांबे आनी महान शिल्पी जावंक तुजो आदार पाठय. अक्रिस्तांवांक आनी भावार्थांत शेळिल्ल्यांक सर्गींचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर. भावार्था प्रमाणे बरी क्रिस्तांव जिणी जियोंक बागी मोर्न मोरून सरगार तुजे संगी देवाक वाकणूंक आमकां समेस्तांक फावो कर म्हूण मागतांव. आमेन. हे जैतेवन सांत लोरेसा, 3ऱ्या शेतमानांत रोमाच्या पवित्र सभेचो प्रधान सेवक जावन तुवें जेजूची सेवा केली आनी दुबळ्या धाकट्यांक आर्थीक रितीर कुमक करून त्या लोकांक इगर्ज मातेची खरी आस्त म्हूण आपयलें. तुज्या काकुळतीच्या आनी भावार्थी कामाक लागून तुका मेळिल्लें तें रक्तसाक्षीचें मरण कुशेन तुवें स्विकार केलें. तुजे आदर्श घेवन इगर्ज माता आनी तिचे सांदे जाल्ले आमी दुबळ्या थंय अती हुस्को दवरून तांकां जाता इतलें कुमक करचें बरें मन आमकां लाभय. वर्त्या पातयणेन तशें बरवशान तुजे सरशी आयिल्ले आमचे प्रार्थन आयक आनी तुजे सारकी आमची जिणी रुपीत करूंक आमकां आदार दी. देवाची आनी पेल्याची सदां सेवाक चाकरी करूंक आमकां प्रेरण दी. देवा थंय आमचो भावार्थ चडय. आमच्या सालत्या जिवनांत भावार्था विरोध येवचे सर्व ताळण्याचेर जैत व्हरूंक आमकां आदार दी. आमेन. बाळोक जेजूच्या मानाक नोवेनाचे मागणे. मोगाळा जेजू, तूं सासणीक देवाचो सोब्द मनीस जालोय आनी आमचे गतीन जियेलोय.
संवसारांत आसतना मनशाचो तूं इश्ट जालोय. सर्व तरांच्या गरजांनी मनशांक तूं पावलय. पिडा गूण कर्ण तुका वैज म्हणलें नांव फावो जालें. नेणाऱ्याक शिकयल्लो तूं मेस्त्री म्हूण नांव वाडलोय. आतां तूं आमचो आनी देवा मदलो मध्यस्थ जावन बापाच्या उजव्याक आमचे पासत विनंती करून आमच्या गरजांनी पावताय. तर व्हडा पातयेणेन आमी तुजे सरशी धांवन येता. आमच्यो गरजो उचारून सांगता. तुजी कुशी वय जाल्यार आमी मागल्ले उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्यो गरजो उचारया. ये भाग्यवान जेजू बाळका, आमा मनशा सांगाता जियोवन वावूरून आनी मरोवन आमचे कश्ट संकश्ट तुवेंच बगलाय आसता. आतां तुजो पवित्र हात बेसांव दिवंक उखल्लो आसता. तूं आमकां सर्व बेसांवांनी भर आनी तुका पातयेणेन उलो मारिल्ल्या सकडांक दयेन आयक. बोव उदार बाळोक जेजू, दिंब्यांनी सरपडोन आमी तुका अर्गां दिता. तुवें आमचेर वतल्ल्या बेसांवा खातीर तुजी काकूळत सदांच वर्णितल्या. तुमचो आमचो सोमी आनी धनी म्हूण पासारता. तुजी बाळपणाची मजत सगळ्या मनशा कुळांत वाडोवन दी आनी सर्व तुज्या कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं बाळका जेजूक. आमेन. बापसाहेबाच्या इराद्या पासत मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कुटपेन बदलेले सोमी तुजे संगता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक, जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. मणिपुरांत शांती स्थापन जावंक सोम्या लागीं परातून मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुटपेन बदलेले सोमी तुजे संगता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक, जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. ह्या मागण्यांत सहभागी जावच्या सर्व आमच्या भावा भयणी खातीर आमी मागया. सर्वेस्पर देवाची दाराळ आशिर्वादा तांचेर पडोवन दीत. मोरयेच्या ससायेन सोमी देव तांच्या कुटुंबांत सुख समृद्धी शांतीत आमकां लागबोंदी म्हूण आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुटपेन बदलेले सोमी तुजे संगता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक, जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. ऑगस्टाची 10 तारीख रोमाचो सांत लोरेस. सुरविले पवित्र सभेचेर गुंड प्रभाव गेल्ल्या मार्तीर सांता पैकी सा लोरेस एकलो जावन आसा. सा आंब्रोजान सांगिल्ले प्रकार लोकांच्या तोंडांत तोंडाक पाशार जावन उरिल्ल्या संप्रदाया प्रमाणे ताका कायलीर भाजून जिवेशी मारलो. चक्रवर्ती वालेरियानान 1050 इसवेन सर्व क्रिस्तांवांक मरणाचें फर्मण दिलें आनी तांची आस्त स्वाधीन करूंक हुकूम जाली. त्या प्रकार पापा सिक्स्तस दुसरो
आनी ताच्या 7 जाणां दियकोनापैकी 4 मरणाक बली करच्याक कैद केलें. आपणाक व्हरूंक ना म्हूण लोरेस दूख पावलो. रडा नाका म्हज्या पुता, पापा म्हणालो, आनी 3 दिसांनी तुंय म्हजो पाटलाव करतलोय. आनी तशेंच जालें. पवित्र सभेच्या आस्ती बदकाची आनी दुडवाची खबरदारी घेवन आशिल्ल्या लोरेसाक राया मुखार येवंक फर्माण जालें. क्रिस्तांवां लागीं जायती आस्त बदीक आसा आनी तें सर्व रायाच्या स्वाधीन येतलें म्हूण राय चिंतलो. लोरेस ओप्पालो आनी 3 दिसाची रजा मागून ताचे लागीं आशिल्लो सर्व दुडो समाजीच्या निर्गतिकांक ताणें वांटलो. वो ऐवज चडोवच्याक थोडी पवित्र आयदनांय ताणें विकून सोडली. 3रे दिसा ताणें कुर्डे, मोने, थोंटे, आरिगार, विधव, अनाथ आनी हेर जायते दुबळे हांकां सर्वांक राया मुखार हाडून धैर्यान सांगलें, ही जावन आसा आस्त पवित्र सभेची. हें पळोवन रायाचो राग तकलेक चडलो आनी लोरेसाक सवकास उजार बाजूंक हुकूम दिली. सरयेचे कायलेर विणगो न्हिदावन उजार बसतना ताचो कुशालपणाचो स्वभाव जिवो आसलो. तो ताका दग दितल्यांक आनी नितीदारांक म्हणालो, आसूं येस्त वेर्सा येस्त मांडुका, म्हणजे एक कूस बरी भाजली, आतां परतिया आनी खाया. रोम शहरा खातीर मागोन लोरेस मरण पावलो. ताच्या नांवाच्या अर्था प्रमाणे पवित्र सभेक मान बागोवन मरणाक वेंगलो. नियाळ, शाबास बऱ्या आनी विश्वासी चाकरा, ल्हान संगतींनी तूं विश्वासी जालोय, देखून व्हड संगतींनी जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये तुज्या धन्याच्या संतोषांत तूं वांटेलीसा. मातेव 25. भाग्यवंत लोरेसा, आमचेर तुजी दिश्ट घाल, देवाक अनंत महिमा दिवून जियोंक तूं फावो कर. भाग्यवंत लोरेसा, आमचेर तुजी दिश्ट घाल, देवाक अनंत महिमा दिवून जियोंक तूं फावो कर. उदार मनान आमी सेवा करून संगी, उर्जीत करून देणी, जियोंक सादी जिणी. भाग्यवंत लोरेसा, आमचेर तुजी दिश्ट घाल, देवाक अनंत महिमा दिवून जियोंक तूं फावो कर. श्रमान गामान वावरूंक विश्वासे ना जावं, क्रिस्ता सेवेन जोरून ताची वडवी गाजोवं. भाग्यवंत लोरेसा, आमचेर तुजी दिश्ट घाल, देवाक अनंत महिमा दिवून जियोंक तूं फावो कर. भाग्यवंत लोरेसा, आमचेर तुजी दिश्ट घाल, देवाक अनंत महिमा दिवून जियोंक तूं फावो कर. मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मानांतली, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.